हॅलो गाईज गुड इव्हिनिंग. कशी आसा तुम्ही सगळे जाणां? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. हय खूब दिसांनी आमी आय थिंक हय. खूब दिसांनी म्हयनो जालो दिसता व्लॉग केल्या करपाचें Yes. मन येना सो आमी करुना. आनी आयज मावशीन हाडलेले बिमला आमगेर हय So, सो आमी म्हटलें की बिर्याणी बिमलाची बिर्याणी बिमलांचें लोणचें करया अशें हय. म्हणून बिर्याणी म्हणजे कित्याक केलें बिकॉज आमी उदो बिर्याणी करताली बट आमी मागीर फ्रायड रायस केल्लो हय सो ते खातीर. हय सो आतां म्हणलें तुमकांय बी दाखोवया कित्याक हांवें व्लॉग शूट करूं नाशिल्लो तर म्हणलें एक रेसिपी तरी तुमकां दाखोवया बिमलांची. सो तुमकां बेगीन आमी आतां इन्ग्रिडियंट दाखयता आनी करपाक लागता. हय की पळय ही बिमला इतलीशी आसा. एक्चुली आनी खूब आसा बट हांवें ती मुद्दम सिलेक्ट केल्या म्हणल्यार लोणचें करता आसतना तन्नी घेवप आसता बट ती हें आसा पिकल्यार मोटी बी. आसा सारकी अशी आसपा जाय दाखयता अशी सामकी बारकेली आसा पळय ती ग्रीन सामकी डार्क ग्रीन म्हणल्यार तितून लोणचें चड बरें उरता. हें म्हणल्यार रोखडें जाता न्हू बट आसूं मम्मी सांगता ओके ओके आहा म्हणून. आनी इन्ग्रिडियंट मिनींग मिरची पावडर हय मागीर जिरा बेश्टी तुमकां दाखोवपाक घेतला मागीर जाय तितले घालतली. जिरा पावडर मागीर मेथ्यो त्यो फुगा घालपाक जाय मागीर हळदी पावडर न्हू भाजपाच्यो ना ओके आनी हे कोरिएंडर पावडर आनी हे सॉल्ट आनी हिंग इतके आमी घेतला. हिंग इतलो असो घेतला जाय जाल्यार मागीर घालपाचो आनी हांवें मुद्दम हितून काडून घेतला. आनी हें विसरलें हांव कितें जाणां कितें कितें गो तें मिरी ती ग कशा सासवां ती जाय. सो ती हांव कितें करप जाणां मेथीचे दाणे आनी सासवां आसा ती हें करून घेवप भाजपाची. आनी एक्चुली न्हू जिरा आनी कोरिएंडर भाजप बट हें ऑलरेडी पावडर केल्ले आशिल्ले सो तेज्या खातीर हांवें आमी ते डायरेक्ट घेतले. आतां आमी कितें करता जाणां ही चिरता मागीर मीठ घालून ताका 2 जाल्यार 1.5 वर सुमार हें करपाचें मीठ लावन दवरपाचें. सो हें आमी फटाफट कापता टायम लागतलो न्हू हें करता म्हणल्यार दाखयता तरी आमी कितें करता ती नाल्यार व्लॉग इल्लोसो जातलो फक्त जर बिमलाचेंच लोणचें जर दाखोवपाक गेलें जाल्यार. सो हें कट करता खंय कर बारीक करा बारीक फोडी. पळय तें चिरता हांव तुमकां दाखयता नाल्यार तें जायना म्हणून. सो मागीर अर्दी आमी हातोळीन कापतली बिकॉज सुरयेन आमचे कडेन तितकें जायना. फास्ट जायना आदोळीची ती चडचडीत जातली न्हू तुमकां दाखोवपा खातीर हांव सुरयेन कापता. आनी मागीर फाल्यां आमी न्हू टिफिनाक पुलाव आनी हें व्हरतलीं कितें जाणां शोले सो तें कितें तरी करून धाडटलें थंय मसालो टायप मिन्स टमाट तेवूय तुमी पळोवपाक शकता. सद्या बिमलाचें लोणचें करून काडूया करता म्हणल्यार टायम जातलो न्हू बिकॉज 2 वरां तांकां हें करपा जाय तो म्हणल्यार कितें ना कितें करपा पडटलें मदीं. चिरून घेता आमी आनी मागीर मेळुया. तर गायज हें एक आपल्याला शेवयाचें करता आनी सगळें कितें कितें सामान मेळना तें आमी मम्मी करता आनी मम्मी थंयच्यान बोवाळ मारता. तर बिमला आसा पळय ती चिरून जाली. हय पळय इतकीच जाली पळय चड जाली काय मायज जाली काय म्हणजे बारीक बारीक पळय फायन 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 आमी बारीक बारीक मुद्दम बारीक चिरल्या मोठी मोठी ती बेजार येता खावपाक. सो आतां हेतून कितें करता मीठ लायता आनी 2 वरां सुमार दवरता. तो म्हणल्यार कितें करता तें दाखयता तुमकां आमी. सो इतलें करून मीठ घालता. सो म्हाका दिसता इतकें जायत तें मायज जाय दिसता मायज घाल वतलें हारोट लागतलें हारोट न्हू आनी घाल पुरो हात जाल्यार खावपाक येवपा ना. टेस्ट करूया म्हाका चुंदी आतां तारेरेला आसता खाली आनी जातली बरें लागता न्हू. म्हाका दिसता कोणूच बिमला ही विथआवट टर्न अशें करनासतना खावपाक शकना. हय थंडी जातली ती वेगळी गजाल. आतां 1-2 वरां तशीच आसूं तूं म्हणल्यार हांव कितें करता जाणां मेथी दाणे आनी सासवां हांव भाजून घेता तें उदक सुट्टकच उडोवपाचें. ही तशी दवरता पळय हांव 2 वरां केन्ना जाता ती
8 जाल्या म्हणल्यार 9-10 सुमार असो एक वर पुरो 9:30 बी करपा लागता मागीर हितून घालपाची सासवां कितें पडलें आनी थोडी तरी जाय दिसता ते पिवटेन हें करता शोधांचे फाल्यां खातीर फाल्यां उठोन जावपा न्हू आनी मेथी वांगडा घालूं घालुया न्हू पटपट जालें म्हणटकीर मागीर जालें तें आय थिंक हें भाजलें हांव आतां ताका हितून घालता गरम ओके सो रगड्यान घालुया हेजो पिठो करपाक वतलें जाल्यार वतलें चड जाता कितें तो काय खबर ना नॉर्मल करता बेश्टे अंदाजान रगडो चड जातलें दिसता हें कितें करूया कितें करूं जाणा हांव वेट काडटा ते फातर आसता पळय तेजेर तें बरें जाता आशिल्लें हेजेर म्हाजे कडेन जायना सगळें उसळून भायर काडटा सामको पिठो असो न्ही दळदळीत कशें करप ते फावटी मम्मीन लोणचें केलें पळय तेन्ना मस्त केल्लो पिठो आसलो पावडर पडयलें म्हणटकीर जालें फायनली पावडर मातसो बसो जालो दिसना न्हू जालो न्ही गो मिक्सरान वाटल्यार जाता अशें पुसता फटाफट हें आसूं उदक आजून सोडूना 2 वरां तशीच आसा कशें आसा तर तुमी आमी तुमकां आफ्टर लॉंग टायम मेळटा रेडी करून बी सगळें जालें तें न्हू 2 वरां म्हळ्यार खूब टायम आसा सो ताका आजून तो म्हळ्यार तें छोले कितें करता पळय न्हू तें तुमी पळया आमच्यो गजाली आयकया कितेंय करा तुमी काय आमी खंय वसत ना त्यो बाजारां वचून येयले सद्दां बाजार बी म्हण कितें दाखयतली आनी एक्चुली कवाली आशिल्ली थंय गेल्ली आमी बट थंयच्यान मागीर रिटर्न येयली बेजार येवपा लागलो म्हण तें तुमकां दाखोवन जाल्यार मेळटा आशिल्लें तें हांव थंय लसूण कापता टमाट जावना गो तें कांदो लसूण काडलो दिसता तर वेट रातचेच करून दवरले उपरांत सकाळच्या टिफिनाचें बऱ्या पडटा नाल्यार बेजार सगळी घाई जाता ह्यो पेंट तुमी वळखता हे आमचे पिठूक केन्नाय आमी व्लॉगान दाखयताली पळय तो आमचो सामको बरो ना तो बरो जाल्यार पुरो म्हणटा आमी ताका वखद बी सगळें घातलें हाडून तरी तो बरो जायना बट जाल्यार पुरो बिकॉज तो आमचो खूब वर्सांचो पेटो बाबडो आनी आमचो सामको घराचो मनीस कसो घरचो मनीस तो आमगेलो आय थिंक 12-13 वर्सांचो आनी सामको घरचो जालो आमचो आनी आमकां ह्यो तो एक सपोर्ट कसो तेज्या खातीर आमकां तो सामको जाय जातलो न्हू जावपा जाय आनी पेटो एक आसा तोवूय बरो ना माजराचो तो आनी भायर बसला तिरा दाखयता पिटी हे पेंट पेंट बरो जातलो न्हू पेंट पेंट दा आमचें पेंट काळोख जाला आनी हे पळय माजर आनी पेटो भायर बसला सगळो काळोख दिसता आसतलो सो ते कितें तरी करता वॉट आर यू डुईंग कितें करता पळय सो 1 वर जावना आनी म्हाका टायमपास कसोच कळना कितें करपा म्हणून सगळें मॅरिनेट हे केल्ले सॉरी फ्राय केल्ले न्हू टमाट कांदो लसूण मिरची मसालो बी मसालो सगळें सो तेका न्हिवपाक दवरलेले आतां तेची ग्रेवी करून घेता ओके हिंका उदक आय थिंक अर्दें सुटला एटलिस्ट 1 वर तरी जाय न्हू एक्चुली 2 वर दवरप आसता हळदी बट आमचे असल्यांक पासियस ना आनी तेजे खातीर 1 वर धरतली कितें कितें पळय 9 जाली आनी आमी तें लोणचें करता जालें आतां फक्त 1 मिनटाचें काम तेल गरम करपाचें सासवां
राव तेल गरम सासवा बी सगळं पेट केलं तेल बरेच झाले राव दाखयता फ्रंट कॅमेरा करून दाखयता बॅक सॉरी बॅक कॅमेरा करून उदक निसतून घेवप निसते गो उदक निसते इथून निसते पेटीन ते तो हे पिल्ल्यार आनी कितके बरें लागतले ना थंडी मागीर डॉक्टरागेर आमकां न्हू खूब आवडटा आंबट लोणचें मिठार तोरा लावन खावपाक बोरां एक मेळना म्हाका लिंबू आनी मीठ लावन खावपाक तरी म्हाका बोरां आनी हें जाय आशिल्ली मिरची पावडर लावन खावपाक पट्टी पावडर आनी नुस्तें फूल नुस्तेंपाचें ना तें हें जाता पाड जाता आगो ते भाव सकून पडटले नुस्तेपाचें उदक ए उडो मगे ए मम्मी खोळ उडोवपाचो मे ना लोणच्याक जाय तो घालप तशें आसता ओके चल एनी तेल इतलेंच घातलें तेल चड जा प्रोसेस दाखयता तेल गरम जालें सो गॅस बंद करया आनी सगळे वांगडाच एक स्टेप बाय स्टेप घालया सो बिकॉज सगळें जालें फक्त घालपाचें उरलां त्याला पाकीट दी त्याला बाटली दी घाल गो तू घाल तेल जिरा पावडर मागीर कितें आतां मस्टर्ड आनी आमी ते फेनग्रूंड मिन्स कितें करता आमगेर मेथी हें केल्ली ती चड घालनाका मागीर टेस्ट जाल्यार घालपाची हळदी पावडर ई राव हांवें काडून सारं हांवें घातलं घातलो काड शोलेक घातलं पुरो पुरो ते तांबडेत असतं हे कोरिएंडर घाल तर मेन इन्ग्रेडियंट हिंग जाका बरो वास येतलो मम्मी सगळं घालपाचो न्हू कोडू बी लागना म्हाका अशें दिसता की आमचो मसालो चड आनी लोणचें आसा तें कमी अशें जाला मसालो काय बरें दिसता म्हाका जाय तशी तें करपाक वाव पळय 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 कशें म्हाजे मागीर करतकीर रोखडेच थोडे दिसा भितर खावपाचें बिकॉज चड दीस जातकीर रोखडे 5 दिसांनी सो आमकां टिफिनाक आमी खूब खूब व्हरतलीं सोंपयतलीं बी तशें आवळे हळा म्हणून घालपाक हाडलेले घातले आनी दुसरे दिसा कुसले सुद्दां हळा घातले धांवकडून तशें दवरले आनी हांवें हांकां सांगलेलें सुद्दां की हें करनाका आमी सुकोवया बी म्हणून अशें सुकोवन बरें लागता बट ना आयकप सो मागीर जालें दुसरे दिसा खरें तीच लागता मम्मी पळय आनी मीठ घालू त्याचा कलर ना मिरची पावडर आहे बरो ना मिरची पावडर चड घालून मीठ घालतो मीठ घाल खूप इतले ना मम्मी मीठ घालूच नाका म्हणटा मातशें घालायची मीठ बेस्ट लागता ना तितून कुसपना मे रा नाका नाका असू तापोवन घाल जा हॉट काढून नाका तू दुसरें मीठ घाल टेस्ट करपाची इतकें बरें जाणा रुचीक लागता तुम्ही बी करा मम्मी आमकां सांगपाक तुम्ही बी करा म्हणून सो तुम्ही ट्राय करा एक रेसिपी बस लागतली आतां ताका डब्यान घालून दवरपाचो टायम लोणचें घातल्यार लोणचें घातल्यार थंडी जावपाना सो मस्त लागता हिंग बी घातलं न्हू हे डब्यान दवरता आमी रोगडे खावपाचे ओके सो बाय गायज दाखयता बोर्डींग बोर्ड ते अर्दे वचपा तें मावशे दी आयले टेस्ट ए मावशे दी बरें टेस्ट करपा मावशे हांगा यो तिने हाडलेली न्हू ती बी म्हणून निवडे उरतले ते खावया आमी नेशकॅफे डबो नेशकॅफे आनी कॉफी हाडली तरी तितली एक्चुअली न्हू हेजे वयर तेल गरम करून घालप पूण आमचे रोखडे सोंपतले न्हू सो आमकां ती गरज ना इल्ले सांग आमकां तितू आमी इल्ले शीत करतले तेल गरम करून घालू वयल्यान नाका म्हाका म्हणटा सदां तेल गरम कर आतां तेल बी गरम करून घालप ना सुवातीक दिसता पळोवपाक आनी रुचकार वा पुलाव लावन बिबलाचे लोणचें खावपाचें सो बाय गायज आमगे जालें आतां आमी मेळ्या आमच्या नेक्स्ट व्लॉगान टेक केअर बाय पैशांची